मोरजे दर्यादेग वाठारांनी दिसान दीस भटक्या सुण्यांचो वावर वाडपाक लागला। दर्यार भोंवडी करपाक येवपी लोकांचेर भटके सुणे हल्लो करपाक लागल्यात। पर्यटन खात्यान भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या। पर्यटनाच्या दृष्टीत फामाद आशिल्ल्या मोरजे दर्यादेग वाठारांत भटक्या सुण्यांचो वावर पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक सोदोवपाक लागला। दर्यादेगेंचेर आशिल्ले शेकवाले किंवा हॉटेलकार तांकां जेवण घालतात। कांय लोक ताजे मांस तांकां खावपाक घालतात, म्हणून हे सुणे आक्रमक जाल्यात आनी दर्यार येवपी लोकांक घास काडटात। मोरजे दर्यादेगेर एके थळावे बायलेक सुण्यान घास काडिल्लो, तरी बी ह्या भटक्या सुण्यांची कोणें दखल घेतली ना अशें थळावे सांगतात। आमी आतां सद्या बिचार आसा मोरजीम आनी जे कोस्टल आसा बीच टू मोरजीम, आरंबोल, आशपेम, मांद्रेम आनी एकूच रिक्वेस्ट मागता सरकारा कडेन। आज ट्युरिस्ट लोक बिचार येतात भोंवपाक आनी जे जायते लोक ट्रॅव्हलिंगाक येतात, रिलॅक्स करतात, बसतात, मजा मारतात आनी एकूच मिस्टेक आसा कित्याक हे पेटे पळय बिचार आसा हेंची कोणूच आजून कुयदाद घेना आनी कोण विचारूंकय ना। सरकारा कडेन फाटीं एकूच मागणी मागता कित्याक फाटीं सांगलेलें तुवें की बीच अलाउड, पेटे अलाउड ना बिचाचेर आनी सांगलेलें अलाउड ना। योग हांगा इंडियन मनीस आसा तो पेट्यांक घेवन भोंवता आनी पेट्यांक तुमी ते मास्क घालता, ते मास्क आमचे कोता येवपाचें कित्याक फाटीं एकल्या बायलेक तेंच्यांनी एटॅक केल्लो मोरजेची की बिचार गेली चलपाक, कित्याक हेची कोणूच तुमी एक्शन घेना। हे सरकारान एक्शन घेवंक जाय। फाल्यां चाबलो बिबलो जाल्यार तुमी काडटले ताका 1000 रुपया दितले, म्हणल्यार तेचे लायफ पिड्यार जातले। हेका आतां कोणूच तुमी एक्शनूच घेना। हेची सरकारान हेची एक्शन घेवंक जाय। जाल्यार पियाक सांगपाचें पेडण्याच्या जे पुलीस आसात तांकां बसून बिचार घाला, तेंचो फोटो मारा, तांकां फायन घाला। गाडयो बरें धरतात तुमी, ते तुमकां बरें कळटा, हें तुमकां कळना। बिचार ट्रॅव्हलिंगाक लोक येता, ते फाल्यां चाबलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण? फाल्यां तो मेलो जाल्यार कोणाच्या फॅमिलींतलो मरतलो? लोक हांगा येता बिचाचेर चलपाक, ताका व्यायाम करपाक जाय, एक्सरसायज करता। सरकारान एकूच मागणी मागता ताबडतोब एक्शन घ्या। हेंचे जे पेटे पळय जे भोंवतात तांकां सांगा तुमी पेट्यांक घेवन बिचार येवपाचें ना। विठ्ठलदास वाडा मोरजे 4 दीस फाटींच सुण्यान एका पर्यटकाक घास काडपाची घडणूक घडिल्ली। कांय पर्यटक भटक्या सुण्यांक खाण जेवण घालतात आनी ह्या संवयींक लागून हे सुणे पर्यटकांचेर हल्लो करतात। पर्यटन खात्यान भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। विठ्ठलदास वाडा मोरजी दर्यादेगेर आसात आनी ह्या दर्यादेगेर पर्यटक व्हडा संख्येन येतात, पूण काही जी आपली बेवारशी कुत्री असतात ते कुत्रे चड पर्यटकांक केन्ना केन्ना तांचो चावो घेता आनी अशे प्रकार घडत आसा। फाटल्या 4 दिसां पयलीं असोच एका कुत्र्यान एका पर्यटकाक चावो घेतलेलो आनी ताका जखमी केल्लो। जायते पर्यटक अशा बेवारशी कुत्र्यांकय खाणा जेवणां घालतात, मांसाहार प्रकार घालतात आनी हे कुत्रे परत त्या पर्यटकांक उरता, पण काही जाणांक हे कुत्रे चावो घेता असो प्रकार घडत आसा। पर्यटन खात्यान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।